एक तुमची एक तोखणाय करून कशें दिसता की हांगासर अंजुना विलेज पंचायतीन एक लॉंग वेटेड असो एक इशू आसलो जो कॅटल स्ट्रे कॅटल्स जे आसात ते अंजुना विलेजीन तेंचो एक मोठो प्रश्न आसलो जे लोकां खातीर ते म्हारग आसले आनी आमचे कम्युटर्स व्हेहिकलर कम्युटर्स हेंच्याय खातीर जो त्रास आसलो तेचेर एक तुमी एक बरो तोडगो काडलेलो आसा सद्या अशें आयकलां आमी आनी तेचे बद्दल आमकां थोडीशी माहिती जाय आसली जो एमओयू तुमी आतां सायन केला गोमंतक गोशाला महासंघा कडेन हेचे बद्दल थोडीशी जानकारी तुमी लोकां पर्यंत पावोवची अशें आमकां दिसता की हेचे बद्दल तुमी कशें कितें तें बाबा मेनटेन करतले आनी तुमचे हेचे बद्दल कितें फुडले प्लॅन्स आसात ते. फर्स्ट ऑफ ऑल तुमकां हांव थँक्यू म्हणटा की हो तुमी इशू हायलायट करता म्हणून. आयज जी काळाची गरज आसा तुमी कितल्याच भुरग्यांक पयले आसतले एक्सिडंट जावन इतले थोडे आपल्या जिवाक मुकले तेन्ना आमी पंचायतीन इनिशिएटीव हो घेतलो की जाता तितले बेगीन ही जी गोरवां आहात जी रस्त्यार आसता ओपन प्लेसीसर आसता ग्रावंडांचेर आसता नाल्यार खंयसरूय पब्लीक प्लेसीन आसता तांकां बेगीनच्या बेगीन खंयचे तरी गोशाळेन व्हरोन तांकां दिवचें म्हणून. त्या हितून आमी द गोमंतक गो सेवक महासंघ सिकेरीम सालेम बिचोली यांच्या कडेन आमी एमओयू सायन केलो आनी तेंचे कडेन आमी मिटिंग्यो घेवन असो आमी बेगीनच्या बेगीन रिक्वेस्ट केलो तांकां की बेगीनच्या बेगीन तुमी आहा ती ही सेवा तुमी आमच्या गांवांक दिवची म्हणून. त्या प्रमाणे ते एग्री जाले आनी कालच्या पेपराचेर एक इंग्लीश पेपराचेर आनी मराठी पेपराचेर आमी नोटीस दिल्या की आमचे जे लोकल जे आहा कोणां कडेन गायो आहा कोणां कडेन जी गोरवां आहा तेंच्यांनी आपली गोरवां आहा ती राखून ठेवची आपल्या गोठ्यांनी बांदची जणे करून ती आमकां गोशाळेन दिवपाक पडची ना. तेन्ना हांव सगळ्यांक रिक्वेस्ट करता आमच्या गांवच्या लोकां कडेन अंजुना कायसेच्या लोकां कडेन की जेंची गोरवां आहा तेंच्यांनी अर्जंट बेसीस म्हणजे बेगीनच्या बेगीन आपल्या गोठांनी बांदची व्हरोन आनी तेची आहा ती बरी काळजी घेवची. कित्याक तुमी पयले आसतली ही गोरवां आहा तेंची पोटां इदी मोठी फुगलेली आसता ती प्लास्टीक खाता आनी ते पळोवन आमकां खूब दुख्ख दिसता म्हणून तेंची बरी सेवा जावची गोरवांची म्हणून आमी हे गोशाळे कडेन एग्रीमेंट करून एमओयू सायन करून ती आहा ती आमी बेगीनच्या बेगीन म्हणजे सोमार पासून आमी आहा ती व्हरपाक प्रयत्न करता. आनी सरपंच बाब आतां इतलें सांगलें तुमी बरी गजाल आनी खूबच बरी इनिशिएटीव घेतलेली आसा तुमी. आतां सपोज आतां फाल्यां सकाळी जी गोरवां तुमी व्हरतले हे करून आनी सपोज ती येयल्या उपरांत मागीर कोण तरी ओनर येता आनी तुमचे कडेन मागीर तेचे हे करता मागणी करता हे कडेन बाबा ती आपली गोरवां हेंच्या खातीर तुमी तांकां कितें हें केलें पळय तेणी गोशाळे कडेन वचपाचें जी ती बांदतली खंयसर सालेम गोशाळा बिचोली गोवा थंयसर ती आमी सपूत करतली. तेंच्यांनी जे ओनर आहा तेंच्यांनी थंय वचपाचें जो खर्च जाला तांकां हांगा वचून ट्रान्सपोर्टेशन करपाक आनी तांकां पोसपाक म्हणजे तांकां खाण घालतले जो खर्च जाला तो तेंच्यांनी गोशाळेक फारीक करचो आनी आपली गोरवां आहा ती तेंच्यांनी अवश्य हाडची आनी परत परत जर अशीच फॉल्ट तें करीत गायत जाल्यार मागीर तांकां पेनल्टी पडटली हे तेंच्यांनी लक्षांत घेवचें. ओके. आतां हेजे अवेरनस केला पयलो लोकां पर्यंत तुमी ऑलरेडी पावयल्यात ही अवेरनस कितें जाता कितें आतां म्हाका दिसता ही काल पयरूच ऑर्डर तुमची सायन जाल्ली आसा हे करून आनी हे लोकां पर्यंत पावपाक तुमी तेजेर कितें स्टेप्स घेतल्यात कितें जातलें फाल्यां सकयल प्रॉब्लम ते लोक म्हणटले जे ओनर्स आहा पळय आतां तांकां जेन्ना ती रस्त्यार भोंवतात हे करतात तांकां कांय पडलेलें ना. सपोज आतां ते जेन्ना आमी ती इम्प्लिमेंट करतले एक्चुअल इम्प्लिमेंटेशन म्हणजे ते स्ट्रे कॅटल्स हे करपाक व्हरपाक हे करपाक तेन्ना थोडे डिमांड करतले की बाबा आपले आमकां कांय खबर ना तुमी नोटिफिकेशन काडूंक ना हेचे खातीर कितें तरी स्टेप्स घेतलेले आसा कितें आजून तुमी हें करून केन्नाच्यान स्टार्ट करतले पळय आमी ऑलरेडी आमी 2 पेपराच्यो नोटिसीस दिल्ल्या इंग्लिशूच दिल्ल्या मराठीनूच दिल्ल्या आनी तुमकांय रिक्वेस्ट करता आपल्या इलेक्ट्रॉनीक मिडियाक आनी प्रिंट मिडियाक तुमी आहा ती तुमचे जे कलीग आसता
तांकांय तुमी हो बायट आमचो धाडचो आनी ताका वायट पब्लिसिटी दिवची म्हणून. तशेंच आमी सगळ्याक नोटिसी मारल्या जे पब्लीक प्लेसीस आहा तेजेर आमी सगळ्याक नोटिसीस मारल्या. तशेंच आमी फादरीक सांगतले इगर्जेन हे आहा ते फाल्यां आयतारा दिसा तुमी लोकांक कळयात म्हणून. करेक्ट. हय आनी आमी वॉट्सॅप जे ग्रुप्स आसता गांवांत तांकांय रिक्वेस्ट करता की तेंच्यांनी ही जी नोटीस आहा ती बरी सगळ्यांक सर्कुलेट करची वॉट्सॅप ग्रुपांचेर तुमच्या घरात जणू करून सगळ्या फार्मरांक कळटले जे गोरवां कोणाची आहा तांकांय कळटले की सोमार पासून आहा ती आमी गोरवां ही आनी जे गाय आहा जे पाडे आहा हांकां आहा ते ट्रान्सपोर्टेशन करतले. जितली दिसा घडटा तितली करतले आमी. ओके. बरें. सरपंच आतां ही ज्यो गोरवां आतां परत तेंच्यानी हाडली तेजो फायन कितें बरोवन परत व्हरतले हांगासून ते रस्त्यार जर येयले जाल्यार अशें कितें परत ती रस्त्यार जर गावली वा पब्लीक स्पेसीर गावली जाल्यार ती परत व्हरतली आनी मागीर तांकां परत जेन्ना ते हाडपाक वयतले तेन्ना तांकां पेनल्टी पडटली मागीर. ओके. कित्याक ते परत जर ऑफेंड करीत जाल्यार तांकां मागीर फायन पडटली आनी पेनल्टी. रिपिटेशन करता कितें एक्स्ट्रा फायन पडटा अशें कितें आहा तुमच्या रिपीट जे करता थोडे रिपीट करता तांकां पेनल्टी. सुबेज पेनल्टी अशें कितें आहा ना, पण मागीर रिपीट जे कशें जातले कशा पद्दतीन तेचें आयडेंटिफिकेशन जातलें पळय कोण आपली पळय वळख पटोवन गोरवां हाडटा तीच परत ताका वळख पटोवची पडटली वचोन न्हू त्याच मनशाक. तेन्ना कळटलें न्हू बाबा हेणी हे पयलो ऑफेन्स केला म्हणून आनी हो सेकंड टायम जालो हो थर्ड टायम जालो. बरें. थँक्यू सरपंच ही म्हायती दिल्ले बद्दल. आमी जाता तितली लोकां पर्यंत पावयतले आनी लोकांनी मेन जी गोरवां आसात पळय तेंच्यांनी बाबा हेची दखल घेवन खरेंच तेजे कडेन आपली कितें आसा गोरवां कितें कोण आहात पळय तेंच्यांनी तेंचें मातशें कॅर घेवचें अशें मागता. आनी सरपंच तुमी ती बरी इनिशिएटीव घेवन फुडें सरल्या तितलो ते लॉंग वेटेड इशू आसलो आनी लोक रावताले बाबा हो केन्ना इशू सॉल्व जातले म्हणून आनी फायनली तुमी ते इम्प्लिमेंटेशन केल्या बद्दल आमी तुका धन्यवाद म्हणटा. थँक्यू वेरी मच. हांव तुमकां थँक्यू म्हणटा. आमचो सिनियर रिपोर्टर आहा रमेश नायक ताका थँक्यू म्हणटा. तशेंच इलेक्ट्रॉनीक मिडियाचो आमचो रमेश भोवी आहा ताका हांव थँक्यू म्हणटा. तुमकांय हरमळकर बाब तुमकां हांव थँक्यू म्हणटा की तुमी गांवच्या मोगा खातीर आनी गोरवाच्या मोगा खातीर हांगा येवन म्हाजी बायट घेतली आनी ताका हांव मागता की तुमी तेची वायट पब्लिसिटी करची. थँक्यू. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.